सांग. आयज आमी कदंबा हेडक्वॉर्टर्सान येयल्ले. कदंबाचो जो मॅनेजिंग डायरेक्टर आसा ताका मेळपाक, आनी मेन म्हटल्यार जे बसीचे डिमांड, कदंबा बसीचे डिमांड आसा ते घेवन येयल्ले. पयलू म्हणजे जे आमचे सानंद्रे मतदारसंघान बसीचो डिमांड आसा, आमचो एक रूट आसा पिलार टू ओल्ड गोवा पर्यंत. हो रुटाक लागून रेग्युलर बसीस आसपाक जाय. पयलू घातलेली कदंबा बस ती काडली, सो ताका लागून सांगपाक. तशेंच जे कुजिरा स्कुलांतल्यान आमचे जे खुबशे भुरगे आयज कुजिरा कॉम्प्लेक्स आसा थंय खुबशे भुरगे शिकोंक वयता आनी तांकांय बसीचो रिक्वायरमेंट आसा. तोय डिमांड घालपाक येयल्लो. ऑलमोस्ट 100 भुरगे वयता थंय. तो एक डिमांड घालो. आनी एक जो मेजर डिमांड घालपाक येयल्लो तो म्हणजे आमचो जो वडवल जो गांव, वडावल जो गांव आसा लाटंबर सेव विलेज पंचायती अंडर, त्या गांवान जो एक गांवान इंटरनल रोड जो आसा ताका बसूच ना. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 20 वर्सां जालीं तांकां बसूच ना. आनी ऑलमोस्ट तांकां 6 किलोमिटर तांकां चलत वयचें पडटा. आनी सकाळीं फुडें 4 सुमार तांकां उठचें पडटा, रांदचें पडटा. आनी रांदले नंतर तांकां जेवण रेडी करून ते चलत वचून त्या बस स्टॉपार रावचें पडटा. आनी बस स्टॉपार बसीन बसून तांकां म्हापसा जावं आनी खंय तांकां वयचें पडटा. आनी हितूनच तांचो टायम वयता. तांकां फक्त न्हिदपाक 4 वरां मेळटा आसतली. सांजचे येता म्हटल्यार तांकां 9-10 जाता. 10 जाले नंतर परत तांकां रांदचें पडटा आनी ते जेयले नंतर ते न्हिदता आनी परत उठोन परत कामाक वयचें पडटा. सो इतली त्रास तांकां परिस्थिती आसा. आनी ही जी विलेज आसा ती सामकी आमची भायल्या सायडीन आसल्या कारणान तेंचें दुर्लक्ष केल्लें आसा. आनी हें दुर्लक्ष कित्याक लागून केलां हें सरकाराकूच खबर. कित्याक हेच्या पयलीं तेंच्यांनी कितलेच फावटी डिमांड घातलो, मात तो डिमांड केन्नाच फुलफील जावंक ना. ताका लागून आयज आमी हांगा येयल्ले. आनी तेन्ना मॅनेजिंग डायरेक्टरान सांगलां की जुलयान आमकां न्यू बसी येतल्यो, तेन्ना जुलयान तो आपूण घालतलो म्हणून. आमी तांकां सांगलां की रिटर्न आमकां रिप्लाय दिवची, जे करून आमी त्या रिटर्न रिप्लायचेर हें एश्युरन्स घेवपाक शकतले. कित्याक मागीर जुलयान मॉन्सून सेशन येतलें तेन्नाय आमी सरकाराक विचारपाक शकतले कित्याक लागून हांकां आजून पर्यंत बसी घालूना. तशेंच आमी आनीक तेंचे कडेन उलयलें, तें म्हणजे तांकां एक पासीस करपाचे जो रेग्युलर बेसिसाचेर ते येतले म्हणून. ते आमी ऑलरेडी तांकां लोकांकूय सांगलेलें आसा की रेग्युलर बेसीस येवपाक लागून पासीस आमी ते रेडी आसा सगळे पासीस करपाक. पण मेन रिक्वायरमेंट आसा ते बसींचे. हे जे म्हणटा एवरी टायम तुमी परत परत सांगता की आमकां बसी ना. हांव विचारपाक सोदता की बसी ना म्हणटा, मात कर्नाटका जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना कर्नाटका इलेक्शन आनीक केन्ना म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना तेंचे कडेन जाय तितल्यो बसी आसता आनी जाय तितल्यो बसी ते धाडटा. मात आमच्या ज्या लोकलांक ज्यो बसी जाय हे रिक्वायरमेंट कोणान फुलफील करपाक, हें सरकारान फुलफील करपाक जाय. आनी त्या सरकारान कित्याक फुलफील करना, इतलीं वर्सां कित्याक त्रास काडचे पडटा. आनी जेन्ना हांव थंय तेंचे जेन्ना गांवान लाटंबरचे ह्या गांवान वाडावल गांवान गेल्लो तेन्ना हांवें तेंचे कडेन आयकल्लें आनी हांव पासून शॉक जालो की इतले तांकां त्रास काडचे पडटा. ल्हान भुरगीं चलत स्कुलाक पासून वयता जाल्यार इतले 6 किलोमिटर चलत वयचें पडटा. एवरी डे चलत वयचें पडटा. सो इतलो जो त्रास आसा आयज तुमकां बाकीच्यांनी तेंच्या लोकलांनी सांगलां आसतलें इतलो त्रास कित्याक लागून. हो जो आसा प्रश्न तो मेजर आसलो आनी तो सोल्युशनाक लागून आमी आयज हांगा येयल्ले. एश्युरन्स तेंच्यांनी दिला. आतां पळोवया एश्युरन्साचेर कितें करता. की हेच्या पयलूय खुबशी एश्युरन्सां दीत रावता ते, बट मागीर क्लियरिटी कांय आसना. बसी येयना, हें येयना तें. हेच्या पयलू हांव 6 म्हयन्या पयलू पासून आमचे जे सानंद्री मतदारसंघाक लागून बसी जाय म्हणून येयल्लो. तेंच्यांनी सांगलें 6 म्हयन्या नंतर बसी येतल्यो म्हणून, बट आजून पर्यंत तेंचे कडेन बसी येयल्ल्यो ना. आतां म्हणटा ते जुलयान येतल्यो म्हणून. आतां लेट्स सी जुलयान येता काय ना. त्यो 100 बसी येता म्हणटा. बट मेन रिक्वायरमेंट आसा तो म्हणजे बसी टायम टू टायम मेळच्यो आनी लोकांक जो येवपाक वचपाक त्रास जाता तो खंय ना खंय कमी जावचो आनी लोकांक बरे भशेन ट्रान्सपोर्ट मेळचो. थँक्यू.